जोशुआचे पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान जोशुएक सांगलें, आयजूच सगल्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका वोट करूंक सुरू करता. मुणगे मोइजेसा बाराबर हांव आसलो तसो तुजे बाराबर हांव आसा म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कराराची आर्क पेट व्हरतल्या यादनिकांक असो हुकूम घाल. जॉर्डनाचे दोडयेर पावतोच तुमी जॉर्डनांतूच रावात. तेन्ना जोशुएन इस्रायलाचे पोरचेक म्हणलें, लागीं सरात आनी सर्वेस्परात तुमच्या देवाची उतरां आयकात. जोशुएन सांगलें, एक जिवो देव तुमचे मदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानानकारांक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळोन येतलें. पळयात, आख्खे पृथ्वीच्या सर्वेस्पराच्या कराराची आर्क पेट तुमच्या दोळ्या मुखार जॉर्डन न्हंयत उतरूंक वेता. सर्वेस्पराची आख्खे पृथ्वीच्या दुनियाची आर्क पेट घेवन यादनीक जॉर्डनाच्या उदकांनी पांय घालतले तेन्ना जॉर्डनाची वयर थावन सकलां व्हांवतात ती उदकां थारतलीं आनी एक रास कशी जावन उबी रावतली. सांगलेले प्रमाणे जॉर्डन उतरूंक सगलो लोक आपल्या तंबूंतलो भायर सरलो तेन्ना पोरजे मुखार यात्निकांनी कराराची आर्क पेट व्हेली. आर्क पेट व्हरताले ते जॉर्डनाशी पावतोच आनी आर्क पेट व्हरताले त्या यादनिकाचे पांय उदकाक लागतोच पिकाचे सुमयार जॉर्डन आखे लांबायेक दोडे वयल्यान उदकान भरोन वता. वयर थावन व्हांवतानी ती उदकां थारलीं आनी लांब रून जाग्यार एक रास करून उबी रावलीं. आदमा थावन जारेतांच्या पोटा पर्यान त्याच बाराबर आराबाक वो मिठाच्या दोर्यान व्हांवतात ती उदकां व्हांवून नाच जालीं. आनी अशें जेरिको शाराचे सामकार पोरजां उतरलीं. सगळीं इस्रायल पोरजां सुके जमनी वेल्यान उत्तरत आसतना आख्खें राष्ट्र पोलतडी पावो पर्यान सर्वेस्पराची आर्क पेट व्हरताले ते यादनीक जॉर्डना मदेंच सुके जमनीर उबे रावले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक सोय. जेन्ना इस्रायल पोरजां इजिप्टांतली भायर सरलीं, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं परक्या लोकां मदलीं सुटून आयलीं, तेन्ना जुडाचो प्रांत जावंक पावलो ताचें मंदीर आनी इस्रायल पोरजां जालीं ताचें राज. सबाब सर्वेस्पराक सोय. हे पळोवन दोर्या पळून गेलो. जॉर्डन न्हंय पाटी सोरली. बोकड्या सारके पर्वत उडयो मारून लागले. मेंढऱ्या भाशेन उदेल्यो दोंगऱ्यो. सबाब सर्वेस्पराक सोय. दोर्या कित्याक म्हूण तूं पळोवन गेलोय? जॉर्डन नदी कित्याक तूं पाटी सोरली? पर्वतानो कित्याक तुमी बोकड्या सारके मारतात उडयो? दोंगऱ्यानो कित्याक मेंढऱ्या भाशेन उडटात तुमी? सबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय. तुज्या मुखामाळाचो पोरजोळ तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय.
Solvis Borag, Solvis, Solvis, Solvis Borag, Solvis Borag, Solvis, Solvis Borag, Solvis Borag, Solvis, Solvis Borag, Solvis Borag, Solvis Borag, Solvis. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजें चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सोर्गींचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालींत आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें, देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपणाव बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो. ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळो तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बोणकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकोर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली. तशेंच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली? निरागबोरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसबाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भाव भयणीक काळजान तावन बक्षिना आसात जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. हें उलोवन सोंपयले उपरांत जेजू गालिल्या सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पलतोडी जुदयाच्या प्रांतांत आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ 70 पावटी 7. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत पेद्रू जेजू कशें विचारून म्हणटा, सायबा, कितले पावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातक केल्यार हांवें ताका बक्षूंचो? 7 पावटी लेगून? तेन्ना जेजू ताका जबाब दिता, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. ही वर्ती बोगसण्याची शिकवण जेजू आमकां दिता. ह्या जेजूच्या उतरांतल्यान जिविताक नवीच दिशा आमकां फावो जाता. कितले पावटी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवन आमी आमकांच खाला उडयतात. अशे विचार आमच्या मनांत येतात जायत, पूण भाव भयणीनो, सोबार पावटी दुसऱ्यांक बोगसून मनशा मुखार आमी ल्हानवीक जातात आसतलीं, पूण जेजू आमकां सदांकाळ वयर उबारून दवरतलो. वर्तो मान ताच्या राजांचो तो आमकां फाव करून दितलो. आनी हेंच ताचें आस्वासन बोगसण्याच्या जिविता वरवीं आमी अणभवूंक पावतलीं. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सदांच दुसऱ्यांक बोगसूंक आमी वावुरया.